म्हगेल नाव महिमा केणी. हांव एलोशियस कॉलेजांतू शिकतास. सर्वांकय म्हगेल नमस्कार. म्हगेल काणी नाव परिवर्तन कोणालन जाय. खूब काल पहिले एक रायाल गांवांतू लोक पुराय सुखारी कसनय बाद नतिला देवाल दयेन कसनय उणापण नतिला सावकार जावन आशिल्लींची. रायू एक दिवसू तागेल साम्राज्यांत आशिल्ल्या पुराय जाग पळोवका म्हणून तेल सेवकाल वटू चलत चमकलो. फुडली कालांतू चमकून भोंवची म्हळ्यार भारी कश्ट आशिल्ले. आत्ताच्या वरी पाय्याक दटदटी वाण नाशिल्ली. अशीची गांवांक भोंवत रायू तागेल पुराय जना लोटू बरें करून उरलो न्हू तांगेल्या कश्ट सूख विचारत आशिल्लो. पुरा लोकांकय रायू आमगेल्या येवन उरलयलो म्हण भारी खूश जाता. अशीची पुराय कडेन भोंवन रायू तेल रावळाराक फाटी येता. ते दना रायाक चमकून चमकून पाय्या मूळ सुज्जून येद्दे दोड जाता. रायू तागेल मंत्रीक आप्पोन सांगता, छे आमगेल गांवांतू सम वाट ना. पाप आमगे लोकू कशी चमकताची की हे वाट पुराय खंडून सम कोरया म्हळ्यार वाटेरी येद्दे दोड पातोरू. तशी तुमी असल वाटेरी जानवराला चर्म पांगुरका. ह्या अशी बदलावण केल्या निमित्त लोकांक बरे जाता म्हणून राय लागता. पण कसन हे रायू करू जाय नतील परिवर्तन हाडू पळयतास मू कशी करचें म्हणून मंत्रीगण विचारतस ताची. ते दना एक बुदोंत मंत्री सांगता, स्वामी इत्तूल चर्म घालूंक खूब जानवरांक दिवश मारका जाता. अशी करचें सम न्हय. आमी वाट सम करची बदल लोकांक तांगेल पांया पावला आकारारी चर्म पांगुरूक देवया. ते दंतांनी कांय कश्ट नातिला सरसरी चमकून वचेत. खूब जानवराला जीवूय व्हरता. हें आयकून राय म्हणटा आमी अशी करया म्हणून आनी त्या मंत्रीक उडकीर दिवन सन्मान करता. आतां तुमी ह्या काणीचें धोरण या नीती कसं म्हण लेखतसाचवा. वय आज काल मी गांवांतू चांग काम जाताना अशी तशी म्हूण खंडन करताची. ते चांग कामांतू भाग घेवची सोडून ते काम समना म्हणटाची. आमी आमगेलांतू परिवर्तन हाडू पुरा जनाकय चांग जावचका म्हूण लेखा. लोक परिवर्तन करूं वच्चानच आतां कळ्ळी न्हू तुमकां परिवर्तन कोणालन जावका म्हणून. सगळ्यांक देव बरें करो. जय कोंकणी. आतां तुमी हांव सांगिल्ल्या काणी आयकलींची. ह्या काणींतू हांव वॉयस मॉड्युलेशन कशी केल्लें म्हणून सांगतस. आतां सुरवेक हांव नरेशन सांगतस. तेदना म्हगेल वॉयस मॉड्युलेशन कशें आसता म्हळ्यार एक नरेटर कशी सांगता तशें आसता. आतां आयकयाची. खूब काल पयले एक रायाल गांवांतू लोक पुराय सुखारी कसनय उणापण नातिला देवाल दयेन सावकार जावन आशिल्लींची. आतां हांव नरेटराल सांगलां. तशीची थोडे वेळान ह्या काणींतू रायाल कॅरेक्टर येता. तेदन रायाला कॅरेक्टर कशी म्हळ्यार तो ताका चमकून चमकून पाय्या मूळ तागेल सुज्जून येद्दे दोड जाता. त्या तो कनेक्ट कशें करता म्हळ्यार लोका लोटू तागेल जना लोटू कनेक्ट करता. तो म्हणटा, छे आमगेल गांवांतू सम वाट ना. पाप आमगे लोकू कशी चमकताची की हे वाट पुराय खंडून सम कोरया म्हळ्यार वाटेरी येद्दे दोड पातोरू. आतां हांवें केल्लेलांतू तुमी पळयला हांगा रायू ताका कशी जनाल वयरी कन्सन दाखयतस म्हणून. तशीची ताका टेन्शनय आसा की हांव वाट समना म्हूण. आतां नेक्स्ट मंत्री येता. मंत्री कॅरेक्टर कशी म्हळ्यार तो उपाय सांगतस रायाक. त्या उपाय कशी सांगता म्हळ्यार रायाक कन्विन्स जावप तशें सांगता. त्या कशी सांगची म्हळ्यार तेदना एक बुद्धन मंत्री सांगता, स्वामी इत्तूल चर्म घालूंक खूब जानवरांक दिवश मारका जाता.
अशी करच्या सम नाही. आम्ही वाट सम करचे बदल लोकांक तांग तांगेल पाया पावला आकारारी चर्म पांगरूक दिवया. तेदन लोकांनी सरसरी चमकून वचयत. अशी हंतू मंत्री अशी कन्विन्स करता रायाक. त्या कन्विन्स केले निमित्त रायाला कॅरेक्टर आणि मंत्री कॅरेक्टरांतू एक इंटर रिलेशनशीप येता. आतां मी येताना स्टोरी प्रिपेर करून पुरा येताची आमकां काणीचे सगळे सारांश कळटा. मात्र केलो जन कसं जाता म्हळ्यार तांकां जना पळयत जातना भंय जाता. त्या मेन इंटेन्शन आमी ते कशी काडची म्हळ्यार आमी काणी आमची गेल्यान सांगचें. कोंकणी आमगेल मातृभास तेदन आमकां कसले भंय आशानच. आनी तशीची स्टोरी आमी सांगतना आमी त्या मना व्हरून विज्युअलायज करता. कशी सांगतसाच काणी कोण कॅरेक्टर येता कसं करता म्हूण. अशी पुरो आशिल्ली निमित्त आमकां आमगेल कॉन्फिडन्स आनी चड कोर येता. तशीची आमकां स्टेज फियर कसं नास वता.